साहित्य चर्चेच्या या खिणाक उतरांचे गुलाब समेस्तांक भेटयता. साहित्य चर्चेच्या या खिणाक उतरांचे गुलाब समेस्तांक भेटयता. कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित कोंकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळीन तुमकां मना काळजा सावन येवकारता. सगळ्यांक देव बरी तेसाण दिव. म्हजें नांव पुजा लक्ष्मीकांत भंडारी. कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित कोंकणी वाचन विश्वाच्या या कार्यावळीन हांव मना काळजा सावन तुमकां सगळ्यांक येवकारता. इश्टानो, कोंकणी भास म्हळ्यार आमची मायभास आणि आमच्या मायभाशेची गिरेस्तकाय म्हळ्यार आमच्या कोंकणीन आस्पाविल्ले साहित्य. कोंकणीच्या कोटये कुडींतले लखलखपी साहित्य सदांच कोंकणीच्या वावराक तशेंच कोंकणीच्या उदरगतीक एक नवी उर्बा, नवे किर्ण तशेंच नवी दिका दाखयता. कोंकणीन यशाच्या उंचेल्या तेंगशेर पावोवपा पासत ज्येष्ठ बरोवप्यांनी, फुडाऱ्यांनी केल्लो मोलादीक वावर म्हळ्यार समाजाचो. आणि आजच्या ह्या उपक्रमान आमी अशाच एका ज्येष्ठ कोंकणी मोगी, कोंकणी फुडारी आणि साहित्यीक सर्गेस्त गुरुनाथ केळेकार सर हांच्या गांधी साहित्या विशीं चर्चा करतली. सर्गेस्त गुरुनाथ केळेकार सर म्हळ्यार जशे उर्जा. बरो भारत, बरे गोंय, आदर्श तरणाटी पिळगी घडोवपाचो तांकां सदांच हावेस आशिल्लो. आयज ते जगान नासले तरूय तांच्या साहित्याच्या रुपान ते सदांच रगत जावन तरणाट्याच्या आंगान सळसळटले. आयज या उपक्रमान बाब विजय नामदेव गांवकार, बाय सहाना धुरी ही सर्गेस्त गुरुनाथ केळेकार सरांच्या साहित्याचेर आपले उलोवप करतली, ज्यांची वेळेची मर्यादा 10 मिनटां आसा. देखून हांव उलोवप्या लागीं मागता की तुमी वेळेची मर्यादा मतीन दवरूनच उलोवप करचें. ह्या कार्यावळीक मुखेल उलोवपी म्हूण सर अनंत अग्नी आमकां लाभल्यात, जे तांचे मोलादीक विचार आमच्या सामकार मांडटले. देखून परतून एकदा सगळ्या मानेस्तांक येवकारतना हांव बाय वैदेही झारपकार हाचे लागीं मागता की ताणें कार्यावळीची फुडली सुत्रां घेवची. बाय वैदेही. सगळ्यांक देव बरो दीस दिव. म्हजें नांव वैदेही झारापकर. इश्टानो, गुरुनाथ बाब केळेकार हांचो कोंकणी साहित्यात व्हड वांटो आसा. तांचें साहित्य तरणाट्यांक तशेंच समाजाक उर्बा दिवपी. गुरुनाथ बाब आज जरी आमचे मदीं नात तरी ते तांचें अस्तित्व तांच्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान दवरून गेले. फुडले पिळगे खातीर तांणी फाटल्यान दवरिल्ली ही एक भांगराची खोलूच म्हळ्यार जाता. तांच्या साहित्याचेर आपले विचार आतां जे मांडपाचे आसात त्या मानेस्ताचें नांव जावन आसा बाब विजय नामदेव गांवकार. विजय बाब हो 10वी इयत्तेक आसून विवेकानंद ज्ञान मंदिर केरी 70 हांगा शिक्षण घेता. ताका खेळपाची, नृत्याची तशेंच वाचनाची खूब आवड. तो लिखाण तर करताच, पूण त्याच बराबर तो खेळांतूय तितलोच हुशार. विजय बाब जिल्लो पांवड्यार कबड्डी, एथलेटिक्स सारकिल्या सर्तींनी वांटेकार जाला. तो विज्ञानीक प्रकल्पांत लेगीत वांटेकार जाता. इतलेंच न्हय तर तो मार्ग संस्थेचो लेगीत एक भाग. हांव विजय बाबा लागीं मागता की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. बरे गोंय. हांव विजय गांवकर, विवेकानंद ज्ञान मंदिर हायस्कूल केरी 70 गोंय येता 10वेक शिकता. सिवीक क्लबाचो वांगडी.
बरे गोय आणि खरे गोय जोडपाच्या कामात गुल्ल आशिल्ले गुरुनाथ बाब केळकर हांचो उगडास कायम यादी उरता. गुरुनाथ बाब आयज आमच्यात ना, ते आमच्यात आसात ते मार्ग विचारांतल्यान आणि त्यांच्या गांधीच्या विचारांतल्यान. आयज जर आमच्या गोंयांतल्या खाची कोणशांनी मार्ग पावला आसत जाल्यार तो फकत गुरुनाथ बाबाक लागूनच. आज जर गांधीचे विचार आमच्या विद्यार्थ्यांच्या मनात काळजात रुजला असत जाल्यार तोय गुरुनाथ बाबाक लागून. गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांचो गुरु आणि नाथ म्हळ्यार गुरुनाथ. या मनशान गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांच्या, तरणाट्यांच्या, जाणट्या नेणट्यांच्या आणि हेर समाजांच्या मना काळजात दाखवाचो मार्ग सुरू केलो तो ताणी. आमच्या विद्यालयात ते जेन्ना आयिल्ले तेन्ना हांव समजलो एक जाणटोसो मनीस आयला, म्हातारोचो, आणि हो कसलो काय लेक्चर दितलो. पण जेन्ना तो आमच्या विद्यालयाच्या भायर सातिनेच्या झाडा पोंदा सातीन जावन बसलो तेन्ना तांच्या मुखा भायर एक तेज म्हाका दिसलें. ते तेज आशिल्ले भुरग्या मनात, भुरगे तेज. ते त्या दिसा जे उलयले ते म्हाज्या काळजांत तशेंच आसा. तांणी म्हणिल्ली ती गजाल खूब म्हत्वाची आणि आमकां सांगिल्ले की हे गोय आता तुमचें. हांव जाणटो जाला, तुम्ही हे सांबाळपाचे, तुम्ही हे बरे राखून दवरपाचे, आमचे गोय बरे गोय करपाचे. संवसारात गोंयची नामना बरे गोय म्हणूनच वचपाक जाय. आमी आमच्या जिणेक शिस्त बाळगुपाक जाय. आमी आमच्या जिणेक शिस्त बाळगली जाल्यार ती स्कुलान येतली, स्कुलान आयली जाल्यार ती घरात येतली आणि घरात आयली जाल्यार ती समाजान येतली. गांधी म्हणटाले ते ताणी एका उदाहरणात आमकां सांगले. सगळ्यो बऱ्यो गजाली आमी आमच्या पसरात सुरू करपाक जाय. बदल हे माझ्या कडल्यानच सुरू जावपाक जाय अशें ते म्हणटाले. बदलाचे उदाहरण जाव देख हांव स्वता जावपाक जाय अशें ते सतत म्हणत असतात. ताणी त्यांच्या वेळा सांगिल्ले गांधीच्यो काणयो वाचत आणि आपल्या जिणेंत आपणाय. गांधीची एक एक काणी म्हळ्यार एक एक व्हड विचार अशें ताणी सांगितले. ते जेन्ना उलयताले तेन्ना समोर उबो आसा गांधीजीच अशें म्हाका भास जातालें. इतले व्हड आसून लेगीत ते शांत आणि नम्र आशिल्ले. तांच्यांनी आमच्या विद्यालयात आमकां काणयो ज्यो गांधीच्यो काणयो सांगितल्यो त्यो गांधीच्यो काणयांतल्यान आयज कशें वागपाक जाय हें सांगितलें. तांच्या खातीर आमी गांधी कोण आशिल्ले हे शिकूंक शकले. कशे आशिल्ले गांधीजी तांणी जेन्ना आमकां प्रश्नमाची स्पर्धेक दिली तेन्ना तांच्या त्या पुस्तका वयल्यान आमचे मुख्याध्यापक श्री गोपीनाथ गावस हांणी आमकां 300 प्रश्नाची यादीच आमकां दिली. त्या प्रश्नांतल्यान आमच्या मना काळजात गांधी या सर्तींतल्यान खऱ्यांनीच गांधी आमच्या मना काळजान पावलो. आमी आतां मेरेन गांधी म्हळ्यार फकत बापू इतलेच जाणतात. आज गांधी म्हळ्यार कितें हे गुरुनाथ सरांनीच आमच्या मनात पावयलें. हे सांगतना म्हाका याद जाता ती मोल्ल्या गांवांतल्या शिबिरात. मोल्ल्या गांवांतल्या सरकारी हायस्कुलांत आमचो सिवीक क्लबाचो एका दिसाचो शिबीर आशिल्लो. त्या शिबिरात गुरुनाथ सर मार्गदर्शन आमकां केलें ते आमच्या भितरलेच जावन. एक जाणटो मनीस 90 वर्साचो आसून 15 वर्साचो जावन उलयतालो ते आयकूनच अजाप दिसता. कितल्यो काणयो आणि कितले अणभव त्यांच्या पदराक आशिल्ले ते उलयतना भुरग्यांक सामके आपले करून घेताले. प्रभावी कशे आयकूनच अजाप जावपाक जातले. कितल्यो काणयो आणि कितले ते अणभव त्यांच्या पदराक आशिल्ले ते उलयतना भुरग्यांक सामके आपले करून घेताले. प्रभावी कशे उलोवपाचे, आपल्या समोरच्याक कसो आपणावपाचे. नमळ्यार म्हळ्यार कितें आसता, शिस्त कितें आसता, शिस्त कशी आसपाक जाय, ती कशी चलणुकेक हाडपाक जाय, समाज तुज्या कार्याक कसो तेंको दिता, तुवें कशें काम करपाक जाय आणि रस्त्यार कशें चलप, आमी नितळसाण कशी दवरप, आपलो राज्य, आपलो देश
हे पयलीं हे सगळे कशे निर्माण जाता ह्या सगळ्यो गजाली ते सामके भुरग्यां भितर रुजयताले. तांच्या कडेन एक अशी शैली आशिल्ली की ते सांगतात ते आयकून दिसताले. विद्यार्थ्यांक ज्या गजालीक भूक लागल्या त्या गजाली विशीं ते उलयताले. तांणी सांगिल्ल्यो गजाली आयकणाऱ्यांक विचार करपाक लायताल्यो. ते 2च फावट आमकां मेळ्ळेत, पूण तांणी आपल्या 2 फावटींनच आमच्या मनात गांधीजी सत जिणेंतल्यान मनशान जगप हे कशें शिकयलें. काणयो कश्यो सांगप हेवूय आमी शिकले. काणयो कश्यो वाचप हेवूय तांच्यांनी आमकां शिकयलें. हांचे सगळे श्रेय गुरुनाथ केळेकर हांकांच वता. तांच्यांनी जे गोंया खातीर केलें ते अशेंच बऱ्या आनी उर्जा मार्गान मुखार व्हरपाचें काम आमी करत रावपाक जाय आनी आमी तें काम करताले अशें हांव विवेकानंद ध्यान मंदिर विद्यालयाचे विद्यार्थी म्हणून उतर दितां. म्हाका ह्या कार्यावळीक उलोवपाक संद दिली देखून हांव मार्ग अभियान मडगांव कोंकणी भाशा मंडळ भोव उपकारी आसा. मार्गाच्या मार्गावयल्यान आमी चलतना दुसऱ्यांक बऱ्या पद्दतीन चलपाक उर्बा दितले असो हांव विश्वास बाळगयतां. सगळ्यांक देव बरें करूं आनी बरें गोंय. खूप सोबीत विचार विजय बाब. तुवें जशे आपले विचार मांडले तशे तुवें जो सोपूत घेतला की आमी कोंकणी खातीर होड्डिडकीन वावुरपाक जाय असो सोपूत म्हाका दिसता की दर एकल्या भुरग्यान आनी दर एकल्या तरणाट्यान आयज घेवपाची गरज आसा. तशेंच तुवें तुज्या सोबीत उतरांनी गुरुनाथ सरांच्या विचारांचे खूब बरें चित्र आमकां दाखयलें. तुवें सांगिल्ले भशेन खरेलेच गुरुनाथ सर कोंकणी साहित्याचे तरणाट्याचे तशेंच कोंकणीच्या वावराचे गुरू आनी नात आशिल्ले. त्या खातीर हांव तुका मना काळजासावन परबी भेटयतां. आतां फुडल्या सुवातेर आमच्या सामकार जे विद्यार्थी आपले उलोवप करपाचे आसा ते म्हळ्यार बाय सहाना धुरी. बाय सहाना धुरी हे 9वी इयत्तेन रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर आख्या हांगा शिक्षण घेता. ताका गावपाची, नृत्याची, संगीत आयकुपाची तशेंच क्रीडा क्षेत्रांत वांटेकार जावपाची खूब आवड. बाय सहाना हे कितलेशाच सर्तींनी वांटेकार जाला तशीच ताणें इनामां लेगीत मेळयल्यात. अंत्रुज गुडयो ह्या गोंयच्या फामाद पंगडाचे ते एक सदस्य जावन आसा. हांव बाय सहाना धुरी हाचे लागीं मागता की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार, म्हजें नांव सहाना गुरुदत्त धुरी. हांव कोंकणी भाशा मंडळ संचलीत रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिरान इयत्ता 9वेक शिकता. सगळ्यात पयलीं कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी म्हूण हांव खूब आभारी आसा. ल्हानपणा पासून म्हाका पुस्तकां वाचपाची खूब आवड. कथा, निबंध वाचपाक म्हाका आवडटा. ल्हानपणांत हांवें काणयो वाचल्यात आनी आयकल्यातूय बी. तातूंत वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांच्यो देवांच्यो काणयो आसात. जेन्ना हांव 9वेक पावलें म्हाका महात्मा गांधीचेर आधारीत प्रश्नमाची सर्तींत वांटो घेवपाची संद मेळ्ळी. त्या वेळार महात्मा गांधीजी बद्दल आयकल्ल्यो सगळ्यो गजाली हांव याद करपाक लागलें. गांधीजीक हांवें फोटवान पळयलां. ताची मूर्त म्हज्या काळजांत बसल्या. संवसारांत असो खंयचोच कोणसो आसचो ना जंय महात्मा गांधीजीचें नांव आयकूंक ना. आयज तरी गांधीजीक आख्खें जग वळखता. तेन्ना प्रश्नमाचीचे सर्तीचो अभ्यास करपाक आमकां सर्गेस्त गुरुनाथ बाबान बरयल्लें कशें आशिल्लें गांधीजी हें पुस्तक वाचपा खातीर दिल्लें. महात्मा गांधीजी बद्दल तांची वळख आनी तांचो इतिहास ह्या पुस्तकांत गुरुनाथ बाबान खूब सोंपेपणान बरयला. जेन्ना हांवें हें पुस्तक वाचपाक सुरवात केली तेन्ना म्हाका ह्या पुस्तकांत आयिल्ल्यो अणभव सांगन दिसता. पयलेच फावट प्रस्न आनी जापो ह्या स्वरुपाचें पुस्तक हांवें वाचलें. ह्या आगळ्या वेगळ्या शैलींत गुरुनाथ बाबान गांधीजीक चित्रायलां. तेन्ना हें पुस्तक वाचतना मनांत आयिल्ले सगळे प्रस्न सुटावे जाले. ह्या पुस्तकान दिल्ल्यो कांय गजाली हांव तुमच्या मुखार मांडटां. ते म्हणल्यार भुरगेपणांतले गांधीजी. ते सत्या कडेन कशे निश्ठीन आशिल्ले. तांचो शांत स्वभाव आनी ते सतत श्री रामाचें नांव घेताले.
गांधीजीच्या काळजांत जसो देशप्रेम आणि देशभक्ती आशिल्ली तशेंच तरेचे देशप्रेम आणि देशभक्ती आमी आमच्या काळजांत रुजोवपाक जाय. पर्यावरण नितळ दवरून आमी आमच्या देशाची सेवा करूं येता. ताणें सदांच अहिंसेचो मार्ग आपणायलो. ते सदांच स्वदेशी कपडे घालताले. अश्यो खुबश्यो गजाली आमी आपणावपाक जाय. गुरुनाथ बाबान पुस्तकाचे सुरवेक वाचन करपाचो एक बरो संदेश दिला. वाचनांतल्यान म्हायती वाडटा, बुद्ध वाडटा, तेच बरोबर खरेखोट गजालींचो ठाव लागता. वाचन करून जें ज्ञान मेळटा तें केन्नाच व्यर्थ वचना. आमी वाचिल्लें साहित्य खंय ना खंय तरी तें गरजेक पडटा. वाचनांतल्यान मनशाची विचार शक्त वाडटा. मनीस सर्वगुण संपन्न जाता. वाचन केल्यार मनशाक मानसीक थकाय मेळटा. रक्तदाबाचेरूय नियंत्रण दवरपाक मजत जाता. नित्य नेमान वाचन केल्यार मनशालें आत्मबळ वाडटा. आत्मविश्वासांत वाड जाता. जो वाचन करता तो सतत आपले शब्द शक्तीन वाड करता. ताची शब्द संपदा वाडटा. सतत वाचन करता ताच्या हेरांक तोंड दिवपाची वृत्ती आत्मविश्वास वाडटा. मनशाचो प्रभाव मनशाले सगळ्या गुणांचेर पडटा आनी तो फुडाराक बरे विचार घेवन मुखार व्हरता. गुरुनाथ बाबान बरयल्लें कशें आशिल्लें गांधीजी ह्या पुस्तकांत जेन्ना हांव गेलें तेन्ना म्हाका वाचनाचो मात लेगीत वाज येवना. ताचें कारण म्हणल्यार ताणें गांधीजीक ज्या तरेन मांडला त्या मांडावळीक लागूनच तें जालां. आमी पुस्तकां वाचतात, वेगवेगळे साहित्य वाचतात. तातूंत कथा, कविता, कादंबरी, नाटकां, निबंध ह्या प्रकाराची आमी वाचनाक तरेतरेच्या अणभवान मेळटा. लांबलचक वाक्यां, व्हडले व्हडले मुद्दे, परिच्छेद आमकां वाचपाक मेळटात. अशा प्रकारचे साहित्य वाचतना आमकां घडये बेजार येवं येता. पूण गुरुनाथ बाबान बरयल्लें कशें आशिल्लें गांधीजी हे बरपावळींत मात प्रस्न आनी जापो मेळटात. ताका लागून हें पुस्तक वाचतना कसलोच बेजार येना. उलट गांधीजीक समजुपाक म्हाका हे पुस्तकान खूब मदत जाली. गांधीजीचें दर्शन गुरुनाथ बाबान आपल्या पुस्तकान बेस बरें करून दिलां. महात्मा गांधीचेर आधारीत जायतीं पुस्तकां वाचपाक मेळटात. आत्मचरित्राय आसात. ते सगळ्यांचो सार गुरुनाथ बाबान आपले हे बरपावळींत केला आनी गांधीजी कशें आशिल्ले ते वाचप्या मुखार दवरला. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या पुस्तकाचो खूब फायदो करून घेवचो. हेर पुस्तकांत म्हायती सोदतना वा वाचतना व्हड मुद्द्यांक लागून बेजार येवंक शकता. पूण हें पुस्तक वाचतना म्हाका बेजार येवंक ना. उलट हांव गांधीजीचे बद्दल आनी खुबश्यो गजाली शिकले. गांधीजीक समजून घेतना हें पुस्तक खूब आदार मेळटा. हें पुस्तक वाचून हेरांनी गांधीजीक जाणून घेवचें. मनांत आयिल्ले प्रस्न केन्ना सुट्टात? जेन्ना आमी ताची जाप सोदतात वा ती आमकां मेळटा तेन्ना प्रस्न सुट्टात. अशाच प्रश्नोत्तरांतल्यान गुरुनाथ बाबान गांधीजीक कशें आशिल्लें गांधीजी ह्या पुस्तकांत मांडलां. हें पुस्तक वाचून म्हाका असली आनीकूय पुस्तकां वाचपाची उमेद आयली. पूण आयज ह्या पुस्तकाचे लेखक सर्गेस्त गुरुनाथ बाब केळकार आमच्या मदीं नात. ताणें बरयल्लें हें पुस्तक सदांच म्हज्या काळजांत उरतलें. म्हाका जशी संद मेळ्ळा हें पुस्तक वाचपाची तशें तुमी हें पुस्तक मुजरत वाचचें. आयज वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळींत म्हाका तुमी संद दिली म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाचें हांव भोव आभारी आसां. तुमकां म्हजें उलोवप आवडलें आसतलें. देव बरें करूं. खूब सोबीत विचार बाय सहाना. तुजो गांधी विशयीचो अभ्यास, तुझे सुंदर विचार आणि मुखेल म्हणजे गांधीजीन काय गुण आपल्या जिवितांत जशे हाडिल्ले ते तशेंच गुण तुज्या जिवितांत हाडपाची तुजी इच्छा खरेंच खूब तोखणायची. आमच्या हे कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हणून लाभल्यात भौमानेस्त अनंत अग्नीसर. अग्नीसर हे गोंयांतले नामनेचे सूत्रसंचालक.
तांच्या सहज सोप्या भाषेत तशेंच मनाक भिडपी शब्दांनी उलोवप आमी सगळींच जाणात। रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिराचे ते मुख्याध्यापक असून कोंकणी खातीर जीव तोडून वावरपी अशें हे व्यक्तिमत्व। तांच्या शाळेत कोंकणीच्यो बियो तांणी पेरल्यात। अनंत सराल्या आलाशिऱ्यापणा राबिल्ल्यांपैकी हांवूय एक हें सांगपाक म्हाका व्हड खोस भोगता। कोंकणी विशीं उपाट मोग आसून तांणी कोंकणीत खुबशे लेखन आनी कोंकणी पदां लेगीत रचल्यात। हांव अग्नी सरा लागीं मागता तांणी तांचे मोलादीक विचार आमचे मुखार व्यक्त करचे। गांधी साहित्य ह्या विशयाचेर उलोवपाची संद म्हाका दिल्या म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ आनी ताची पुराय टीम तशेंच वाचन विश्वाचे सगळे जावंडारांका चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा। जिविताच्या निमणे खिणा मेरेन गांधी विचारांचो प्रचार आनी प्रसार करपी गुरुनाथ बाब जानेवारीच्या 19 तारखेक आमकां सोडून गेले। तांकां अर्घ ओंपता। ज्ञानमंदिराच्या समाजभान आनी समाज ज्ञान आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांचे सुंदर सादरीकरण आमी आयकलें। विजय गांवकार विवेकानंद ज्ञानमंदिर केरी आनीक सहाना धुरी रवींद्र केळेकर ज्ञानमंदिर ह्या दोनूय भुरग्यांची हांव मनांतल्यान तोखणाय करतां। आमच्या कोंकणी भाशेक संघर्शाचो इतिहास आसा। कोंकणी भाशेक खंयचेंय जैत जें आसा तें सोंपेपणी मेळना, सहजपणान मेळना, त्या खातीर आमकां संघर्श करचो पडला। कोंकणी भाशेन जें जें ना तें निर्मुपाचो मोलादीक वावर आमच्या जाणटेल्यांनी केला। शणैगांव बाब आसत किंवा मसुयोर दालगाद आसत हांणी आधुनीक कोंकणी चळवळीची बुन्याद घाली आनी त्या उपरांत रवींद्रबाब केळेकार आनीक तांच्या समकालीन सगळ्या कोंकणी फुडाऱ्यांनी कोंकणी चळवळीक एक वेगळें रूप दिलें, एक वेगळी दिका दिली। कोंकणी चळवळींतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक एकाच वांगडा साबार भुमिको साकारच्यो पडल्यात। तातूंत भितर चळवळ, साहित्य, संघटन, आयोजन अशे कितलेशाच भुमिकांनी त्याच लोकांक वावर करचो पडला हो इतिहास आमकां सगळ्यांक खबर आसा। रवींद्र बाबाची पिळगी आनी ह्या पिळगेचें खाशेलेपण म्हळ्यार रायटर आनी फायटर। रवींद्र बाब आपल्याक रायटर आनी फायटर म्हणटाले आनी तांची पुराय पिळगीच आशिल्ली ती रायटर आनी फायटर म्हणून आमकां कोंकणी इतिहासांत, कोंकणी चळवळीच्या इतिहासांत आमकां पळोवंक मेळटा, तांचो अभ्यास करपाक मेळटा। केळेकार घराण्यान गोंय आनी गोंयकारपणाच्या चळवळींत खूब मोठें योगदान दिलां। तातूंत भितर गुरुनाथ बाब केळेकार आसात, रवींद्र बाब आसात, सुमंत बाब आसात आनीक रवींद्रबाबाच्याच प्रेरणेन आनी मार्गदर्शनान ही केळेकार घराण्यांतली सगळे परिवारांतले सगळे लोक हे गोंयकारपणाच्या चळवळींत, गोंयच्या मुक्तीच्या चळवळींत आनी ताचे उपरांत कोंकणीच्या चळवळींत आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटात। गोंयच्या मुक्तीझुजांत वावुरिल्ले एक सेनानी, एक रायटर, एक फायटर आनी जिविताच्या निमाणे खिणा मेरेन जाणी आपले मदलो फायटर जिवो दवरलो अशे तरेचे एक आदर्श गोंयकार म्हळ्यार गुरुनाथ बाब केळेकार। अशें म्हणटात की खुबशे जाण जे फ्रिडम फायटर आशिल्ले तांच्यांतलो जो फायटर आशिल्लो तो फ्रिडम मेळे उपरांत ना जालो म्हणून, पण गुरुनाथ बाब हे पिरायेची 90 हुपले उपरांत सुद्दां तांच्यांतलो फायटर जो आशिल्लो, खास करून गोंयकारपण, कोंकणी भास ह्या सगळ्या संदर्भांतली ताची जी फायटराची भुमिका आशिल्ली ती तांच्या जिविताच्या निमाणे खिणा मेरेन तांणी जपली। गोंयच्या मुक्ती उपरांत जी साबार आंदोलनां गोंया भितर जालीं तातूंत भितर ओपिनियन पोल, जनमत कौल, गोंय राजभास चळवळ अशी कितलीशींच आंदोलनां जी जालीं, ज्या प्रत्येक चळवळी भितर, प्रत्येक आंदोलना भितर गुरुनाथ बाबान फुडें रावन ह्या सगळ्या आंदोलनाचें, कोंकणी चळवळीचें फुडारपण केलें। कोंकणीच्या मळाचेर एक आयोजक, एक संघटक, लेखक, प्रकाशक, अणकारपी, कोशकार अशा साबार हांगांनी गुरुनाथ बाबांनी कोंकणी चळवळीक, कोंकणी समाजाक, कोंकणी इतिहासाक योगदान दिलां। गुरुनाथ बाबांच्या एकूणच गांधी साहित्याचेर येवचे पयलीं हांव थोडोसो गुरुनाथ बाबांचो वावर आनीक गांधी विचार प्रचार आनी प्रसार करपाच्या नदरेंतल्यान तांचें योगदान हाचे बद्दल उलयतलो आनी मागीर तांचें एक्चुअली जें साहित्य आसा ताजेर हांव येतलो। मुळांत भारतीय राजकीय इतिहासांतलीं दोन महान व्यक्तिमत्वां म्हळ्यार गांधी आनीक नेहरू, गांधीजी आनीक पंडीत जवाहरलाल नेहरू ही दोनूय गुरुनाथ बाबांची दैवतां आशिल्लीं। आनीक म्हणून तुमी महात्मा गांधी आसात किंवा पंडीत जवाहरलाल नेहरू आसात हांचें पुराय साहित्य आनी पुराय साहित्य म्हणचे परस ताचे मुखार वचून हांव अशें म्हणन की तांची पुराय जीण, तांचें जिवीत, तांचें कार्य, तांची लिगसी ह्यो सगळ्यो गजाली गुरुनाथ बाबांनी समजून घेतिल्ल्यो आनी आपल्या आचरणा भितर हाडिल्ल्यो।
आणि हे सगळें करता आसतना गुरुनाथ बाब सदांच म्हणटाले की आपले बापोल भाव जांचो उल्लेख हाजे पयलीं केला, रवींद्र बाब केळेकार, हे तांचे प्रेरणास्त्रोत आशिल्ले. आणि म्हणून गांधी विचार खास करून कोंकणी मनशां मदीं रुजोवपाचें खूब मोठें काम, खूब मोठें श्रय आमकां गुरुनाथ बाबांक दिवचेंच पडटलें. गुरुनाथ बाबा वांगडाच गांधी कोंकणी समाजा मदीं हाडपाचें काम, खूब मोठें काम रवींद्र बाबान केलां, बाकी बाबान केलां, माधवीबाईन केलां, अरविंद बाब काकोडकरांनी केलां. आणि ह्या लेखकांचें विशेष योगदान आसा हें आमी मतींत दवरूंकच जाय. आतां गांधी विचारांचें प्रसारण हें वेगळ्या वेगळ्या तरांनी संवसारभरच्या लोकांनी केल्लें आसा. जातूंत भितर लेखन आसत, वक्तृत्वाच्या माध्यमांतल्यान आसत, म्हणजे उलोवपाच्या माध्यमांतल्यान, चित्रपटांच्या माध्यमांतल्यान आसत, अशा वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान संवसारभरच्या लोकांनी गांधी विचार प्रसारणाचें काम केल्लें आसा, प्रचाराचें काम केल्लें आसा. पूण ताचे परस मुखार वचून हांव अशें म्हणन की ज्या लोकांनी समाजांतल्या म्हत्वाच्या घटकांनी स्वताच्या आचरणांतल्यान गांधी विचार प्रचारीत केलो, प्रसारीत केलो, तातूंतले 2 आमच्या कोंकणी समाजांतले आदर्श पुरुश जर आमी काडपाक गेले जाल्यार ते एक अर्थात रवींद्र बाब आनी दुसरे गुरुनाथ बाब. आनीक ताचे खातीर हांवें आदीं सांगलां त्या प्रमाणे तांची प्रेरणा आशिल्ली रवींद्र बाब केळेकार. हांव मुद्दाम इतल्याच खातीर सांगता की फक्त गांधीजी वाचलो म्हणून जायना, गांधी विचार वाचलो म्हणून जायना, पूण ताजे मुखार वचून तो समजून घेवप, तो पचोवप हें चड म्हत्वाचें आसता. एक गजाल आमी सदांच अभिमानान सांगतात ती म्हळ्यार रवींद्र बाब धावेक आशिल्ले, आल्मेज स्कुलांत शिकताले. आनी आल्मेज स्कुलांत शिकता आसतना जें उपचारीक शिक्षण आसा त्या उपचारीक शिक्षणा भितर तांकां तशी आवड नाशिल्ली, गोडी नाशिल्ली. अशा वेळाचेर रवींद्र बाबाच्या प्रिंसिपलान, आल्मेज कॉलेजीच्या प्रिंसिपलान तांच्या बापायक जे दिवाक आशिल्ले डॉक्टर राजाराम केळेकार हांकां पत्र बरोवन कळयलें की तुमचो पूत रवींद्र बाब केळेकार हांचे शिक्षणा कडेन बरें लक्ष ना, कितें करपाचें तें तुमी थारायात. राजाराम बाब केळेकार आनी गुरुनाथ बाबांक परत पत्र बरयलें आनी विचारलें की तुज्या मनांत कितें आसा. तेन्ना रवींद्र बाबान आपल्या बापायक परत पत्र बरोवन कळयलें की आपल्याक गांधीजींच्या आश्रमांत वर्ध्याक वचून रावपाचें आसा. आनीक जी जाप तांकां राजाराम बाब केळेकार म्हणजे स्वताच्या बापाय कडच्यान मेळ्ळी ती खूब आदर्श घेवपा सारकी आसा सगळ्या पालकांनी. ती आशिल्ली तांणी म्हळ्यार की गांधीजींच्या आश्रमा सारकी व्हडली युनिव्हर्सिटी संवसारांत ना. तुका जर ह्या पिरायेचेर दिसता आसत की वर्ध्याक वचून रावचें म्हणून, गांधीजींच्या आश्रमांत वचून रावचें म्हणून, जाल्यार तूं वच, थंय राव आनी तुजी जीण घडय म्हणून. आनीक रवींद्र बाब केळेकार वर्ध्याक वतात आनी थंय तांकां खास करून काकासाहेब कालेलकराच्या सानिध्यांत रावपाची संद मेळटा, ज्यांचें खूब मोठें योगदान कोंकणीच्या विकासा भितर आसा. अशें काकासाहेब कालेलकरांचें सानिध्यांत रावपाची तांकां संद मेळटा. आनीक तातूंतल्यान रवींद्र बाब घडटात आनी रवींद्र बाब मागीर अशे कितलेशेच गुरुनाथ बाब, कितलेशीच माधवीबाई, कितलेशेच बाकीचे आयज उल्लेख करपात जाल्यार जांचे सहानान बरे पैकी उलोवप केलें, विजयान केलें, अशे कितलेशेच जाण आयज गांधी विचारांनी प्रेरीत जाल्ले भुरगे, तरणाटे रवींद्र बाबान ताजे फुडें गुरुनाथ बाबान तयार केले. गांधीजींनी राजकीय चळवळीक, गोंयच्या भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीक गांधीजींनी वेगळ्या वेगळ्या तरांचे नाविन्यान भरिल्ले मार्ग दिले. देखीक सत्याग्रह त्याची कल्पना केन्ना कोणें करूंक नाशिल्ली संवसारभर. उपास करप, आत्मनिर्भरता, नितळसाण, नागरिकता, ट्रस्टीशीप, स्वदेशी अशे ताचे पयलीं खंयच्याच संवसारभरांतल्या खंयच्याय चळवळींनी, आंदोलनांनी, मुक्तीझुजांनी आयले ना अशे तरेचे नवीन संकल्पना महात्मा गांधीजींनी रुजयल्यो. आनी तेंच गोंयांत गुरुनाथ बाबांनी केलें. गुरुनाथ बाबांची जर आमी वावर पळयलो जर जायत जाल्यार कितल्योश्योच गजाली गुरुनाथ बाबांनी अश्यो आमकां दिल्यो ज्यो गोंयकारांनी केन्ना पळोवंक नाशिल्ल्यो. हांव गोंयकारांनीच कित्याक हांव ताचे मुखार अशें वचून अशें म्हणन की भारतीय समाजान त्यो केन्नाय पळोवंक नाशिल्ल्यो. देखीन गांधीजींच्याच नितळसाणीचें तत्व मुखार व्हरता आसतना तांणी स्वच्छ नारायण पुजे सारकी संकल्पना मुखार हाडली आनी प्रभावीपणान राबयली. आमी सत्यनारायण जाणात, गुरुनाथ बाब म्हणटाले की सगळे कडेन सत्यनारायण करतात, मोठ्या मोठ्यान मायक लायतात आनीक मारण लावन हवेचें प्रदूशण करतात. आनीक खऱ्यांनीच तुमकां सत्यनारायण मागीर प्रसन्न जाता वय. मागीर तातूंतलें सत्य जें गांधीजींनी सांगिल्लें त्या सत्या मेरेन आमकां सत्यनारायणाची पुजा व्हरता तर, नारायण व्हरता तर आमकां. आनी अशा हातूंतल्यान तांणी स्वच्छ नारायण पुजेची संकल्पना मांडली आनी जी खूब तरणाट्या मेरेन तांणी पावयली आनी ती जैतवंत केली. सो अश्यो कितल्योश्योच संकल्पना ही एक जस्ट हांवें देखीक म्हणून दिल्या. मार्ग नांवाची संस्था तांणी सुरू केली, मार्ग नांवाची चळवळ तांणी सुरू केली. मार्ग म्हणजे मुवमेंट फॉर एमिटी टॉवर्ड्स रोड्स इन गोवा. रस्त्यांचेर, मार्गाचेर, आनी मार्ग म्हणटा आसतना फक्त मार्ग न्ही, रस्तो न्ही, रोड न्ही, हे जिविताचो मार्ग, संस्कारांचो मार्ग, नागरिकत्वाचो मार्ग. ह्या मार्गांतल्यान आमी मुखार वता आसतना, कारण ते सदांच म्हणटाले की आमी
निखटे मतदार न्ही, आमी ताजे मुखार वचून आमी नागरीक जावपाक जाय, बरे नागरीक जावपाक जाय. फक्त 15 मिनटांचे किंवा मत मारपा पुरते आमी मतदार न्ही, आमी नागरीक जावपाक जाय. त्या तरेंतल्यान तांणी ही मुवमेंट फॉर एमिटी टुवर्ड्स रोड्स इन गोवा, मार्ग नांवाची संकल्पना, मार्ग नांवाची ट्रस्ट तांणी सुरू केलो आनी तातूंतल्यान तांणी जवळ सबंद गोंयभर भोंवन जाणट्या सावन नेणट्या मेरेन आनी भुरग्यां मेरेन तांकां अवेरनेस करून तांकां तांचे मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केलो. आयज बेळगांव सारक्या शारांत सुद्दां मार्गाचो फांटो खूब प्रभावीपणान वावुरतना आमकां दिश्टी पडटा. हांवें आदींच सांगलां ते प्रमाणे हांव म्हज्या विशया कडेन वचून आयलो ना. ताचें कारण आसा. ताचें कारण अशें की आमी जर गुरुनाथ बाबांनी रचिल्लें गांधी साहित्य असो जर विचार केलो जाल्यार मुळांत गांधी साहित्याची व्याख्या कितें हें पयलीं पळोवन घेवपाची गरज आसा. आमी जाणात की महादेव भाई देसाई हे महात्मा गांधीजींचे सचिव आशिल्ले आनीक गांधीजींचें आयज जें भोवतेक साहित्य आमकां प्रकाशीत स्वरुपांत दिसता, संकलीत स्वरुपांत दिसता, तें कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी हे लागीं लागीं 100 खंडांनी प्रकाशीत जाल्ले ग्रंथ, हाचें सगळें श्रेय जें आसा तें महादेव भाई देसाई हांकां फावो जाता. महात्मा गांधी जें जें उलयताले, जंय जंय भोंवताले, भोंवता भोंवता सहज म्हणून उलयताले, तें सगळें साहित्य जातालें अशें सगळो संवसार मानता. आनी त्या नदरेंतल्यान तांचें दरेक उतर हें साहित्य आसतालें. आनी म्हणून आमी गांधी साहित्य म्हणून जेन्ना विचार करतात तेन्ना फक्त तें लिखीत साहित्य न्ही, गांधीजी जें जें उलयलें तें दर एक उतर म्हणल्यार गांधीजीचें साहित्य. आनी त्या तरेंतल्यान तांचें साहित्य अजरावर करपाचो जो मोलादीक वावर आसा ताचें श्रेय हें महादेव भाई देसाई हांकां फावो जाता. आतां गांधी विचार आसत वा ते वरवीं नागरिकत्वाची भावना केळयतलो जाल्यार भुरगे पिरायेर तें चड सहजपणान आनी प्रभावीपणान घडून येता अशें महात्मा गांधी म्हणटाले आनीक अशें गुरुनाथ बाबूय मानताले. आमी जाणात की महात्मा गांधीजींनी नई तालीम नांवाची एक शिक्षणा संदर्भांतली संकल्पना त्या वेळाचेर मांडिल्ली आनी त्याच तरेची संकल्पना गुरुनाथ बाबान शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान गांधी विचार भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान गांधी विचार समाजा मेरेन पावोवपाचो खूब मोठो वावर केल्लो आसा. तांणी ह्या नदरेंतल्यान वेगळ्या वेगळ्या विद्यालयांनी, गोंयच्या जवळ जवळ 40 विद्यालयांनी तांणी सिवीक क्लब सुरू केलेत. आनीक ते सिवीक क्लब सुरू करता आसतना त्या नदरेंतल्यान गरजेचे अभ्यासक्रमय तांणी गुरुनाथ बाबांनी तयार केला. हें करता आसतना फाटल्या 20 वर्सांत जवळ जवळ गोंयच्या 80,000 भुरग्यां मेरेन पावन फक्त गांधी विचार आनी गांधी विचारांतल्यान नागरिकत्व, तातूंतल्यान जापसालदारकी, सामाजीक लागणूक ह्यो सगळ्यो गजाली. आनी म्हणून हांव जेन्ना म्हणटा की गांधीजींचें साहित्य गुरुनाथ बाब हें साहित्य फक्त बरोवन दवरिल्लें न्ही, बरोवन दवरिल्लें हातूंतल्यान 1-2-3 पुस्तकां आसतलीं, पूण मौखीक स्वरुपांत आनीक परत एक फावट सांगता जें सुरवातेक हांवें सांगिल्लें आचरणाच्या माध्यमांतल्यान जें भुरग्यां मेरेन पावयलें ताचें योगदान चड आसा आनी म्हणून तें ताचें मोल करप खूब कठीण आसा. गांधीजीली भुरगीं वेगळे वेगळे नवी संकल्पना गुरुनाथ बाबाच्या तकल्यांत कायम चालू आसताल्यो, जिणेच्या निमाणे खीण मेरेन चालू आसताल्यो. ते गंभीर केन्नाच नाशिल्ले. जिणेच्या निमाण्या खीण मेरेन तांचो जो मिश्कील स्वभाव आशिल्लो, खंबीर आशिल्ले पण गंभीर केन्ना नाशिल्ले, गंभीर कामा कडेन नाशिल्ले अर्थात, पूण जिविता कडेन तशें केन्नाय चड गंभीरपणान तांणी पळयलें ना. आनी त्या नदरेंतल्यान निमाण खीण मेरेन वेगळ्यो वेगळ्यो नवी संकल्पना तांच्या तकल्यांत येत रावताल्यो. गांधीजीली भुरगीं ही अशीच एक संकल्पना जी केन्ना कोणी चितिल्ली आसना, स्वता महात्मा गांधीनूय चितिल्ली आसना. गांधीजीली भुरगीं अशी एक अभिनव संकल्पना तांणी मांडली आनीक ह्या भुरग्यांक समजोवपाच्या नदरेंतल्यान ल्हान ल्हान पुस्तकांची निर्मिती केली. बारीक बारीक पुस्तकां, एक 25 पानांची, 30 पानांची, आनी तातूंत गांधीजींच्या जिणेंतल्यो बारीक बारीक घडणुको काणयांच्या रुपांत तांणी सादे, सोंपे आनी सहज भाशेंत बरोवन ह्या पुस्तकांनी छापल्यो. उद्देश इतलोच आशिल्लो की गांधीजी जर सामक्या ल्हान भुरग्यां मेरेन पावयतलो, माणकुल्या मेरेन पावयतलो जाल्यार ही सादी भाशा गरजेची आसा, सोपी भाशा गरजेची आसा आनी सहज ओघवती भाशा गरजेची आसा. आनी हें तांकां शक्य जालें कारण तांचो कोंकणी भाशेचेर अभ्यास आशिल्लो, कोंकणी भाशेचेर तांचें प्रभुत्व आशिल्लें. आतां तांणी कितें करचें की ह्यो बारीक बारीक काणयांची पुस्तकां ही भुरग्यां कडेन दिवचीं, तांचे सेट केल्ले आनी हे सेट सगळ्या 40 स्कुलांनी तांणी पावयल्ले. आतां 40 स्कुलांनी एका स्कुलांत उणेंच 25 वांगडी अशे जर धरले सिवीक क्लबाचे तर सबंद गोंयभर 1000 भुरगे. हे 1000 भुरगे आपापल्या शाळांनी आपापल्या विद्यालयांतल्या भुरग्यांक काणयो सांगतात आनी एनदर 8 ते 10,000 लोकां कडेन दर वर्साक ह्यो काणयो पावच्यो अशे तरेची संकल्पना.
आनी इतल्यान ते रावनाशिल्ले. ते पयलीं भुरग्यांक काणयो सांगपाक लायताले आपल्या स्कुलांक. प्रत्येक स्कुलांतल्यान 2 भुरगे हे राज्य पावंड्याचेर काणयो सांगपाक आपयताले. आनी ह्या जे 2 भुरगे येताले राज्य पावंड्याचेर, हातूंतल्यान एका भुरग्याक वेंचून काडून प्रत्येक स्कुलांतल्यान अशे 40 स्कुलांतल्यान 40 भुरगे वेंचून काडून तांणी घटप्रभा, जंय कर्नाटका आरोग्य धाम म्हूण आसा, जंय गोंयचेच डॉक्टर वैद्य आनी हेरांनी खूब मोठें काम केल्लें आसा, समाज लागणुकेंतल्यान काम केल्लें आसा. सो ती समाजीक लागणूक कितें आसता हें दाखोवपा खातीर तांकां घटप्रभेक व्हरप आनी थंय तांकां समाजीक लागणुकेचें भान तयार करप. थंय तांकां गांधीजींनी कशें स्वरुपांत त्या वेळाचेर काम केल्लें आसतलें 70-80 वर्सां पयलीं तें तांकां दाखोवन दिवप, प्रत्यक्ष तांकां कार्याची वळख घडोवप, अशे तरेचें खूब मोठें काम गुरुनाथ बाबांनी ह्या गांधीजी भोरगी ह्या उपक्रमा सकयल जवळ 8-10 वर्सां सातत्यान केलें. आतां गांधी विचार भुरग्यां खातीर कोंकणींतल्यान हाडपाचो पयलो यत्न गुरुनाथ बाबान केलो असो न्ही. असो पयलो यत्न रविंद्र बाबान केल्लो. तो 1959-60च्या काळांत रविंद्र बाबान गोमंत भारती नांवाची संस्था मुंबयंत स्थापन केल्ली आनी त्या संस्थे वरवीं रविंद्र बाबांनी कितलेशेच साहित्य त्या वेळाचेर उजवाडा हाडलें. आनीक तातूंतल्यान तांणी अशीं ल्हान ल्हान पुस्तकां, बारीक बारीक देखी दिवपी काणयांची पुस्तकां तांणी उजवाडाक हाडली आनी ती परंपरा गुरुनाथ बाबांनी मुखार व्हेली आनी तातूंत आनीक कांय पुस्तकांची जोड घालून आनीक रविंद्र बाबान जी छापिल्ली पयलीं 1959-60च्या काळांत ती आउट ऑफ प्रिंट जाल्ली, ती परत छापून एक वेगळ्या फॉन्टां भितर गुरुनाथ बाबान ती परत छापली आनी अशा 11 पुस्तकांचे संच, माफ करा 15 पुस्तकांचे संच गुरुनाथ बाबांनी कोंकणी समाजाक आनी खास करून कोंकणी भुरग्यांक भेटयले. गुरुनाथ बाब सदांच म्हणटाले की आमी भुरग्यां मदीं गांधी रिगोवया आनी गांधी रिगयलो जर जायत जाल्यार फालचो समाज जो आसा तो सक्षम जातलो, फालचो भारत जो आसा तो घटमूट जातलो म्हणून. सो अशें आशिल्ले गांधीजी ह्या माथाळ्यांचो ल्हान भुरग्यांक वाचक म्हणून मोग दवरून तयार केल्लो वट्ट 15 पुस्तकांचो संच गुरुनाथ बाबान उजवाडाक हाडला. हातूंत आदीं सांगला त्या प्रमाण गांधीजींच्या जिणेंतल्या देखदिण्या अशा 350 घडणुकांचो आस्पाव आसा. ह्यो माणकुल्यो काणयो माणकुल्या मनांचेर खात्रीन संस्कार घडोवपी आसात, हातूंत दुबाव ना. गांधीजींनीच भुरग्यांक गांधीजींच्यो काणयो सांगप असो हो उपक्रम आनी ही भुरगीं कोण निमाणे गांधीजीची भुरग्यां अशे तरेची ही संकल्पना. देखीक एक 2 काणयो तुमकां मुद्र वाचून दाखयता की कितल्यो ल्हान ल्हान काणयो आनी ह्या ल्हान काणयांतल्यान गुरुनाथ बाबांनी किंवा रविंद्र बाबांनी कोंकणी भुरग्यांक अश्यो बारीक काणयो पावयल्ल्यो आसात. काणयेचें नांव हांव 4 उणेंच वापरतां. 10 वर्सां उपरांत गांधीजींक गोलमेज परिशदे खातीर इंग्लंडाक वचचें पडलें. तेन्नाय ते आपल्या त्याच भेसांत थंय गेल्ले. त्याच भेसांत म्हणजे पंचा आनीक वालो ह्या हातूंत भितर 10 वर्सां उपरांत गांधीजीक गोलमेज परिशदे खातीर इंग्लंडाक वचचें पडलें. तेन्नाय ते आपल्या त्याच भेसांत थंय गेल्ले. मार्सेच्या बंदराचेर तांकां कोणे एकल्यान विचारलें, इंग्लंडाक तुमी ह्याच भेसांत भोंवतले? गांधीजींनी जाप दिली, हय, इंग्लंडचे लोक 4 कपडे अदीक वापरतात, हांव 4 उणे वापरतां. आतां एदीशी काणी, पूण स्वार्थ आनीक स्वार्थाच्या मुखार वचून आपूण समाज किंवा समाजाचो घटक, कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा गांधीजींनी आपलो जो पारंपारीक गुजराती भेस आशिल्लो तो कित्याक सोडलो मदुराई गेल्ले कडेन, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो ह्या फाटभुंयेचेर तुमी 4 चड वापरतात, आपूण 4 उणे वापरता. सो उणे वापरून सुद्दां समाधानी रावं येता ही देख भुरगे एक बारीकशा काणयेंतल्यान घेवपाक शकतात. अशीच आनी एक ल्हानशी काणी, चंपारण्यातली खबर. चंपारण्य आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गांधीजी साऊथ आफ्रिकेंतल्यान भारतांत आयले उपरांत जो पयलो लढो तांणी दिलो तो चंपारण्यांतलो नीळ उत्पादकां खातीर केल्ल्या आंदोलनाचो. आनी थंय तांकां मारय पडला आनी मार पडला म्हणून ते फाटीं सरले नात, ते तितल्याच खंबीरपणान मुखार गेल्यात आनी मागीर तांणी भारताच्या स्वातंत्र्यांत कितलें व्हडलें योगदान दिलां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या काणयेचें नांव आसा हांवूच आयलां मार. चंपारणांतली खबर. युरोपांचो थंय जुलूम खूब चाललो आनी गांधीजी थंय खरें फट कितें तें काडूंक गेल्ले. हाका लागून कांय गोरे गांधीजींचेर तिडकल्ले. एक दीस कोणे एकल्यान गांधीजींक येवन सांगलें, हांगासरलो अमको अमको मनीस मोठो दुश्ट, आपूण गांधींचो खून करतलो अशें तो म्हणटा आनी ते पासत ताणें कांय गुंड भाड्याक लायल्यात अशें हांव आयकतां. गांधीजींनी फकत आयकून घेतलें. एक दीस रातचे सगळे न्हिदिल्ले आसतना गांधीजी ल्हवूच उठले आनी त्या गोऱ्यागेर गेले. दारार मारलें. कोण?
हांव गांधी. त्या गोऱ्याक अजाप जालें. ताणें दार काडलें. गांधीजींनी ताका सांगलें, म्हाका मारपा खातीर तुवें कांय गुंड लायल्यात म्हूण हांवें आयकलां. देखून कोणाक सांगिनासतना हांव एकटोच आयलां. म्हाका मार. तो पळयत रावलो. काणी सोंपता. ल्हानशाच काणयेंतल्यान केदी मोठी देख आमकां मेळटा की गांधीजी कितले शूर आशिल्ले, कितले वीर आशिल्ले. आनी जेन्ना समाजीक कार्या भितर, समाजीक आंदोलनां भितर आमी जेन्ना मुखार सरतात तेन्ना ही शूरता, ही वीरता प्रत्येक मनशा ठांय आसची पडटा. ही ल्हानशीच देख ह्या कवितेंतल्यान, ह्या कथेंतल्यान, ह्या काणयेंतल्यान भुरगो घेता. अश्यो बारीक बारीक 350 काणयो 15 संग्रहांतल्यान गुरुनाथ बाब, रवींद्र बाबा हांच्या सारक्यांनी आमच्या भुरग्यां खातीर दिल्ले आसा. गुरुनाथ बाबान सत्याचे प्रयोग वा आत्मकथा ह्या पुस्तकाचो कोंकणी अणकार केला. ह्या तांच्या अणकाराक साहित्य अकादमीचो अणकाराचो पुरस्कारय बी लाभला हें आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. आतां गांधीजींनी मूळ गुजराती भाशेंत सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ह्या माथाळ्या खाला बरयल्ले हे सगळे लेख. हातूंत गांधीजींच्या जल्मा सावन, म्हणजे बेजिकली भुरगेपणा सावन 1921 मेरेनच्या घडणुकांचो आस्पाव आसा. हे लेख मूळ गुजराती भाशेंत, कारण गांधीजी आमी सगळे जाणात की नेमाळी चलयताले, सप्तकी अंक चलयताले. आनी गांधीजी जेन्ना जेलींत आशिल्ले, बंदखणींत आशिल्ले, तेन्ना तांकां असो तांच्या इश्टांनी आग्रो केलो की तुमी आत्मकथा बरोवपाक जाय. पण मागीर तांच्या तकल्यांत असो विचार आयलो की आत्मकथा ही आमी बरोवप न्ही भारतीयांनी. आत्मकथा म्हणटा तो पाश्चात्य लोकांचो छंद आसत किंवा तांची पद्दत. आणि म्हणून गांधीजींनी एका वेगळ्या स्वरुपांत आत्मकथा न्ही, आतां तुका नांव आसा एखाद्या आत्मकथा म्हणून, पूण जर वाचलें जाल्यार ती गांधीजींची आत्मकथा न्ही. हांव मुखार मागीर येतलो त्या विशया कडेन. मुळात गुजराती भाशेंत तांच्याच नवजीवन ह्या नेमाळ्यांत आनीक ताच्या वांगडाच समांतर सायमल्टेनियसली इंग्लिशींत यंग इंडिया नांवाचें एक जर्नल जे महात्मा गांधीजी काडटाले. ह्या नवजीवन गुजरातींतल्यान आनीक तें अणकारीत करून यंग इंडियांत 1925 ते 1929 हे 4 वर्सांच्या काळांत ह्या दोन्ही नेमाळ्यांनी सातत्यान खिस्तींनी छापून आयले. तशें पळोवंक गेल्यार द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, किंवा आमी कोंकणीन जेका सत्याचे प्रयोग वा आत्मकथा म्हणटात, हिका तशी पळोवंक गेल्यार गांधीजींची पुराय जिणेची आत्मकथा अशें म्हणूंक जावचें ना. ताका कारण आसा. हांवें आदीं सांगलां ते प्रमाणे हातूंत भितर जे इन्सिडंट्स आयल्यात गांधीजींच्या जिणेचे ते खंयचे मेरेन आयल्यात. गांधीजींचें भुरगेपण धरून 1921 मेरेनचो काळ, आनी गांधीजींची जीण जी आसा ती 1948 मेरेन मागीर मुखार आसा. आनी 1921 म्हणजे 1915 महात्मा गांधीजी साऊथ आफ्रिकेक सावन भारतांत परत आयले. आनी खरें म्हणल्यार तो काळ महात्मा गांधीजींचो हो महात्मा जावपाचो आशिल्लो. मोहनदास करमचंद गांधी हे महात्मा जावपाचो तो काळ आनी तो महत्वाचो काळ. आनी म्हणून हांव हिका पुराय जिणेची आत्मकथा अशें मानना इतल्याच खातीर कारण ते 1921 पर्यंतचो जो काळ आसा तोच ह्या पुस्तकां भितर आस्पावीत जाल्लो आसा. ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावने भितर स्वता महात्मा गांधीजीच म्हणटात की म्हाका तर आत्मकथेच्या निमतान सत्याचे जे जायते प्रयोग हांवें केल्यात ती काणी बरोवपाची आसा. आत्मकथा न्ही, आत्मकथेच्या माध्यमांतल्यान सत्याचे प्रयोग जे हांवें केले त्या प्रयोगांची काणी बरोवपाची आसा. ह्या प्रयोगा संबंधान सांगतना ते पूर्ण आसात म्हूण हांव दावो करचो ना. जे भाशेन एखादो विज्ञानीक आपले प्रयोग सामके नेमाक धरून विचार करून आनी बारीकसाणेन करता तरी लेगीत ताचे जे परिणाम घडटात ते अंतीम अशें तो केन्नाच म्हणपाक शकना. वा ते परिणाम खरे ह्या विशीं तो दुबावी नासलो तरी तो तटस्थ रावता. अशेच तरेची भुमिका, अशेच तरेचो दृश्टिकोण म्हजोय म्हज्या प्रयोगा संबंधान आसा अशें महात्मा गांधीजींनी ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत मांडला. दुसरी गजाल हांवें सांगलां त्या प्रमाणे की पुराय जिणेचो कार्यकाळ ह्या हातूंत भितर नाशिल्ल्यान, ह्या पुस्तकां भितर नाशिल्ल्यान ती खरी पुराय जिणेभराची आत्मकथा अशें म्हणपाक जावचें ना. पूण एक गजाल हें पुस्तक वाचता आसतना आमकां लक्षांत येता तें म्हणल्यार तांणी प्रस्तावनेंत म्हणलां त्याच प्रमाणे तांच्या भुरगेपणांतली आनी तरणेपणांतली सांगपा सारकी एकय गजाल महात्मा गांधीजींनी ह्या पुस्तकांत लिपोवन दवरली ना. भुरगेपणांतले अवगुणूय तांणी निसंकोच ह्या पुस्तकांत मांडल्यात आनी तीच तर खासियत आशिल्ली महात्मा गांधीजींची. आपल्या जिणेंतले सगळे प्रसंग तांणी आपूण जावन समाजाक सांगल्यात, भौसाक सांगल्यात. एक देख जर दिवपाची जाली जाल्यार ह्या पुस्तकां भितर बापायचें मरण आनी म्हजी दोट्टी लज हो लेख आसा तो एक देख म्हणून कितले निसंकोचपणान मनांतले
सत्य आनी अहिंसा हे दोन विचार, हे दोन तत्वां आमकां महात्मा गांधीजींनी दिले. सो ते सत्याक कितले चिकटून रावताले आनी सत्याच्या भायर इल्ले सुद्दां वचनाशिल्ले, आनी त्या खातीर आपल्या जिणेंतले कांय समाजाक किंवा पब्लिकाक कळ्ळें जर जायत जाल्यार आपल्या जिणेचेर थोडोसो हे पडपाक शकता, म्हणजे एक दाग पडपाक शकता, अशे सुद्दां प्रसंग महात्मा गांधीजींनी ह्या पुस्तकां भितर सांगिल्ले आसात. ह्या पुस्तकांत वट्ट 5 अध्याय आसात. 5 वाट्यांनी ह्या पुस्तकांतले सगळे लेख महात्मा गांधीजींनी वांटून घाल्ले आसात. पयल्या अध्यायांत 25 लेख आमकां वाचूंक मेळटात, दुसऱ्यांत 29, तिसऱ्यांत 23, चवथ्यांत 47 आनी पांचव्यांत 43 लेखांचो आस्पाव आसा. ह्या पुस्तकाचें एक खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या पुस्तकाचो जवळ जवळ दरेका भारतीय भासां भितर अणकार जाला. आनी ताजे भायर हांव अशें म्हणन की फकत भारतीय भासांनी कित्याक, संवसारांत जितल्यो प्रगत भासो आसात, जितल्या भासांनी प्रगत विचार करपी लोक आसात, ह्या सगळ्या भासांनी महात्मा गांधीजींचें हें पुस्तक जें आसा, आत्मकथा वा म्हजे सत्याचे प्रयोग, हे अणकारीत जाल्ले आसात. अनुसर्जनाच्या माध्यमांतल्यान वेगळ्या भागांनी पाविल्ले आसात. आनी ह्या पुस्तकाचेर आधारीत कितलेशाच लोकांनी PhD करून, प्रबंध सादर करून डॉक्टरेट सुद्दां मेळिल्ली आसा. हें पुस्तक महात्मा गांधीजींनी स्थापन केल्ल्या नवजीवन सोसायटीन उजवाडाक हाडला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की अहमदाबाद एक नवजीवन सोसायटी म्हणून आसा, आनीक खूब मोठो व्याप ह्या नवजीवन सोसायटीचो, आनी गांधीजींच्या साहित्य संकलीत स्वरुपांत लोकां मेरेन पावोवपाचें काम ही नवजीवन सोसायटी करता. आतां मुद्दाम सांगपाक जाय की ह्या पुस्तकाचें मोल फक्त 40 रुपया आसा, कोंकणी जें पुस्तक आसा ताजें, आनी ताजी पानां जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 लागीं पानां आसात ह्या पुराय पुस्तकाची, आनी 500 पानांचें हें पुस्तक 40 रुपयांक, म्हाका दिसता रद्देक सुद्दां विकल्यार 50 रुपया मेळटले, अशे तरेचें मोल मुद्दाम दवरलां इतल्याच खातीर की तें लोकां मेरेन पावचें. हांव हें इतलेंच विस्तारान सांगता की तुमी जर वाचलें नासत जाल्यार मुद्दाम तें पुस्तक घेवचें. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कचेरेंत तें पुस्तक मेळटा. मार्गाची जी कचेरी आसा, नेहरू सेंटर म्हणटाय, हांगा हें पुस्तक उपलब्ध आसा. आतां ह्या पुस्तकां भितर महात्मा गांधीजींनी कितें कितें आपल्या जिवितांतल्यो घडणुको बरयल्यात. जल्म आनी उपरांत आपल्या पालकां विशीं बरयता आसतना आपणे पालकां कडेन केल्लीं फटिंगपणां आनी मागीर ताचो जाल्लो पश्चाताप, ह्यो सुद्दां गजाली बारीकसाणेन बरयल्यात. बालविवाह, आमकां सगळ्यांक खबर आसा तांचो बालविवाह जाल्लो. बायल आनी पालकां कडलें नातें, शालेय जिणेंतल्यो घडणुको, लंडनाक शिकपाक गेल्लो तेन्नाच्यो यादी, आहारा संबंधीचे प्रयोग. आमकां खबर आसा की महात्मा गांधीजी हे शाकाहारी आशिल्ले, आनी जेन्ना ते इंग्लंडाक गेले, आवयन तांकां सोपूत घाल्लो, आपूण तुमकां वचपाक दिता, कारण त्या वेळाचेर भारताच्या भायर वचप, साता समुद्राचे पलतडीन वचप म्हणजे कितें तरी मोठें दिव्य केल्ल्या भशेन आशिल्लें. आनी महात्मा गांधीजींच्या आवयक ते इंग्लंडाक गेल्ले नाका आशिल्ले, कारण तिका एक हुस्को आशिल्लो की महात्मा गांधीजी जर इंग्लंडाक गेले जाल्यार थंय नॉन व्हेज जेवण जेवतले म्हणून. तांणी आपल्या आवयक उतर दिल्लें की आपूण नॉन व्हेज जेवचो ना, जें तांणी जिणेच्या निमाणे कडेन पाळलें. आतां इंग्लंडा सारक्याक रावप त्या वेळाचेर आनी तें बी नॉन व्हेज रावप, कितें प्रयोग केल्ले आसतले आनी कितें परिस्थिती महात्मा गांधीजीचेर आयिल्ली आसतली आमी सगळे कल्पना करया. कल्पना करचे खातीर हें पुस्तकय वाचया. दक्षिण आफ्रिकेंत तांकां आयिल्ले अणभव. आमी अशें सदांच मानतात की महात्मा जर कोणी घडयलो मोहनदास करमचंद गांधीचो, जाल्यार तो भारतांत न्ही, जाल्यार तो दक्षिण आफ्रिकेन. एका साद्या केसी खातीर गेल्ले महात्मा गांधी, थंय रावतात, थंय तांकां रावपाचो फोर्स जाता, आनी तातूंतल्यान महात्मा गांधी वंशभेदाच्या आड एदी व्हडली चळवळ उबारतात की मागीर ताजे फुडें वचून अमेरिकेन मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर आसत किंवा साऊथ आफ्रिकेक नेल्सन मंडेला आसात, हांच्या सगळ्या चळवळीची आंदोलनाची प्रेरणा हे महात्मा गांधी आसात. आणि म्हणून महात्मा गांधीजींनी आपल्या विचारांच्या, आपल्या कृतींच्या माध्यमांतल्यान कितलेशाच आंदोलनांनी फुडारपण केला, प्रेरणा दिल्या. साऊथ आफ्रिकेक वंशभेदा आडची तांची लढाय, थंयचो वावर, आनी परतून भारतांत आयले उपरांतचो आरंभाचो वावर, म्हणजे 1915 ते भारतांत आयल्यात. आणि हांवें आदीं सांगलां ते प्रमाणे 1921 मेरेनचो काळ ह्या पुस्तकां भितर आस्पावीत आसा. सो भारतांत आयले उपरांतचो जवळ 6 वर्सांचो काळ इतलो ह्या पुस्तकां भितर घडणुको सगळ्यो महात्मा गांधीजींच्यो तांणी विस्तारान सांगपाचो प्रयत्न केला. पूण चड म्हत्वाचें तांणी खंयच फाटी फुडें दवरनासतना पुराय जें आसा कितें सांगपाचें तें ह्या पुस्तकांतल्यान सांगलां. ह्या पुस्तकांत गांधीजींनी प्रवचनाची भास वापरिल्ली ना, म्हणजे भाशेची जर स्पेशलिटी, आनी तेंच कोंकणीत अणकार करता आसतना गुरुनाथ बाबान सांबाळ्ळा. आनी आदीं सांगलां त्या प्रमाणे तांणी आपले प्रयोग वाचप्यांचेर लादिल्ले नात. तांणी आपले प्रयोग हे सामान्यपणान सहज भाशेंत
ह्या पुस्तकांतल्यान आमच्या मुखार दवरल्यात, जाणी दिसता जांकां पडटा तांणी घेवचें अशे तरेची ती भुमिका. गांधीजी सगळ्यांत म्हत्वाची ह्या पुस्तकां भितर कोणाक दुखयनात. गांधीजीक ह्या काळांत खूब लोकांनी दुखयलां, पण ताचो उल्लेख डायरेक्टली येना. ह्या पुस्तक जर वाचलें जाल्यार एक एक फावट आमकां कळटलें की अमूक अमूक गजाल गांधीजींनी बरयल्या, तातूंत भितर असो एक उल्लेख आयला कोणाचो तरी, नांव आयलें ना. मागीर आमकां अभ्यास केले उपरांत कळटलें की अमकी व्यक्ती अमक्या अमक्या हातूंत भितर परिस्थिती भितर तांच्या आड वावुरिल्ली. हें आमकां भायलें साहित्य वाचतकीर कळटलें. पण गांधीजींच्या आत्मकथा वा म्हज्या सत्याचे प्रयोग हें वाचता आसतना गांधीजींनी कोणाचेच दुखोवपाच्या नदरेंतल्यान नांव घेतिल्लें ना. हें एक ह्या पुस्तकाचें खाशेलेपण अशें म्हाका दिसता. पुस्तकांतली भास सादी सोंपी आनी तिचो कोंकणी अणकार करता आसतना गुरुनाथ बाबान रसाळ कोंकणी उतरांचो भोव फिशालकायेन वापर केला. कारण गुरुनाथ बाब हे बेजिकली कोशकार, आनी कोशकार ह्या नदरेंतल्यान उतरां कडेन तांचो खूब लागींचो संबंद, आनीक तो ह्या पुस्तकाच्या अणकारांत आमकां लागींच्यान जाणवता. 478 पानांचें हें पुस्तक, हांवें उदळ म्हणिल्लें 500 पानांचें म्हणून 478 पानांचें हें पुस्तक कोंकणी अणकार सहजपणान एका बशिल्ले कडेन सुद्दां किंवा एक 2-3 सिटिंगांनी सहजपणान वाचून सोंपोवं येता. तुमी सगळ्यांनी हें पुस्तक वाचचें अशें म्हाका मनांतल्यान दिसता. ल्हाना सावन व्हडा मेरेन सगळ्यांक हे सत्याचे प्रयोग प्रेरणा दीत आयल्यात, दीत रावतले. आतां गुरुनाथ बाबांचें हालींच बरयिल्लें आनी एक पुस्तक म्हणल्यार कशे आशिल्ले गांधीजी. आतां अशे आशिल्ले गांधीजी पळयले आमी. हे कशे आशिल्ले गांधीजी म्हळ्यार कितें कोणाकय दिसपाक शकता टायटल अशें कशें काय म्हणून. हांवें आदींच सांगलां गुरुनाथ बाब वेगळ्याच तरेन विचार करताले. कशे आशिल्ले गांधीजी ते म्हणटात की मुद्दाम आपल्याक हें टायटल दिवचें अशें दिसलें कारण गांधीजी कशे आशिल्ले हो प्रयोग तांणी प्रस्नोत्तरीच्या माध्यमांतल्यान केला. उदळ विजयान सांगिल्लें, सहानान सांगिल्लें, ह्या पुस्तकाचेर ती उलयिल्लीं. जेन्ना कोरोनाची महामारी सुरू जाली तेन्ना गुरुनाथ बाब पणजे आपल्या धुवेगेर रावपाक गेले डॉक्टर संजीवनीगेर. आनी थंय तांणी 2 गजाली केल्यो. एक नागेश बाबागेर सातत्यान वचून तांकां तांचे कडेन कोंकणीच्यो खबरो उलोवपाच्यो, वेगळे वेगळे विचार कोंकणी गोंयकारपणाच्या संदर्भात मांडपाचे. आनी दुसरें जर केलें जाल्यार तांणी हे कशे आशिल्ले गांधीजी हें पुस्तक थंय आपल्या धुवेगेर राविल्ले कडेन बरोवन काडलें. आतां ह्या पुस्तकाची खाशेलेपण कितें? हें पुस्तक प्रस्न आनी जापांच्या रुपांत आसा आनी खास करून भुरग्यां खातीर रचिल्लें आसा. आतां भुरग्यांक शिकतले कडेन प्रस्न आनी जापो ह्यो सदां सवगळीच्यो. स्कुलांतय तेंच, घरांतय तेंच. आनी म्हणून एखादो प्रस्न आनी ताका धरून मागीर जाप अशा स्वरुपांतलें हें पुस्तक. नाविन्यपूर्ण अशा स्वरुपाच्या गांधी साहित्याची ही संकल्पना आनी म्हाका दिसता अशे तरेचें पुस्तक खंयच्याय भारतीय भासां भितर क्वचित आसतलें, आसत काय म्हणून दुबाव आसा. ह्या पुस्तकांत गुरुनाथ बाबान गांधीजींचो जिणेक्रम खूब सोंपें प्रभावीपणान समजुचो म्हणून फांट्यांनी ताजे विभाग करून मांडला. तातूंत भितर म्हाका एक 5 विभाग आसात. पयलो भुरगेपण आनी मॅट्रीक शिक्षण मेरेन. म्हणजे गांधीजींचो 1859 ते मॅट्रीक ते जाले 1887. म्हणजे हो जवळ जवळ लागीं 18 वर्सांचो काळ. दुसरो जो भाग आसा तो इंग्लंडात शिक्षणाक 3 वर्सां आनी दक्षिण आफ्रिकेक वचपाची तयारी. 1888 ते इंग्लंडाक वचपाक भायर सरल्यात तो काळ. तो 1893 मेरेनचो काळ. तिसरो जो भाग आसा, विभाग आसा ह्या हातूंत भितर प्रस्न जापांच्या ह्या पुस्तकां भितर, ते गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेंत 1893 ते 1914 आनी गांधीजींच्या जिणेंतलो म्हत्वाचो काळ. हांगात तांकां लिओ टॉल्स्टॉय सारके मेळ्ळ्यात. तांच्या प्रेरणेंतल्यान, तांच्या पुस्तकांतल्यान तांचे विचार बदलल्यात. चवथो जो भाग आसा तो देशसेवे पासत गांधीजी देशांत परत. गांधीजी 1914-15च्या काळांत भारतांत आयले आनी ताचे उपरांत 1948 तांच्या निमाणे खीण मेरेनचो ज्यो घडणुको आसा तांच्या जिवितांतल्यो त्यो प्रस्न जापांच्या स्वरुपांत गुरुनाथ बाबांनी ह्या 4थ्या विभागां भितर मांडल्यात. आनी निमाणे कडेन विविधा हातूंत भितर जनरल जे प्रस्न आसात जे चुकल्यात अशें तांकां दिसल्यात खंय तांचो आस्पाव आसा. सो 5 विभाग आनी निमाणे कडेन गांधीजींच्या जिणेंतल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडणुको आनी तातूंत भितर गांधीजीचो जल्म धरून मरणा मेरेनचे जे कांय म्हत्वाच्यो घडणुको आसात त्यो तांणी सामक्यो ल्हान ल्हान सुटसुटीत उतरांनी हे केल्ले आसात, मांडिल्ले आसात. वट्ट 94 पानांचें हें पुस्तक खूब प्रभावी. आनीक म्हाका मुद्दाम एक अभिमानान सांगपाक जाय की हें पुस्तक छापून जाले उपरांत
या पुस्तकाचेर प्रभावित जावन रोटरी क्लब ऑफ मडगांव आणि मार्ग अभियानच्या संयोजनान एक पुराय गोंयभर क्वीज कॉम्पिटिशन फक्त गांधीजींच्या जिणेचेर घडोवन हाडलें, जातूंत भितर जवळ 350 स्कुलां पार्टिसिपेट जालीं, जवळ 700 भुरग्यां ह्या पुराय कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाली आणि ह्या पुराय कॉम्पिटिशनाच्या फायनलांत पाविल्लीं 2 भुरग्यां आयज आमचे मदीं उलयल्यात. पण तांकां ह्या पुस्तकाचो कितलो फायदो जालो हाची देख आमकां मेळटा. विजय बाब आशिल्लो निमाण्या फेरयेक पाविल्लो, सहानाबाई आशिल्ले आनी सहानाबाई तर फायनलीक निमण्या फेरयेंत जिखिल्ले. आणि ह्या पुस्तकाचो फायदो क्वीज कॉम्पिटिशन ऑल गोवा लेवलाचेर सुद्दां जिखपा खातीर जावं येता. हातूंतल्यान हें पुस्तक कितले प्रभावीपणान आनी कितले बरे तरेन गुरुनाथ बाबांनी बरयलां तें आमकां कळून येतलें. हीं पुस्तकां कोंकणी भाशा मंडळांतय तुमकां जाय जाल्यार विकतीं घेवपाक मेळटात, किंवा राय जें मार्गाचें नेहरू सेंटर आसा थंय बी हीं पुस्तकां विकतीं मेळटात. गुरुनाथ बाब सदांच म्हणटाले की गांधी भुरग्यांक कळ्ळा आणि तो कळप फुडाराच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाचो. केन्नाय येतना वतना तांची एक स्टायल आशिल्ली गुरुनाथ बाबांची भोंवता आसतना. तांच्या बोल्सांत एक गांधीजींचो फोटो सदां आसताले, कांय फोटो, आनी त्या भुरग्यांक दिवप तांणी. एक दीस हांव तांचे बरोबर वतालो तेन्ना तांणी थंय तांच्याच घरा सकयल खूब मजूर भुरगे आसात, जे भुरगेपणांतच काम करपी. तांकां गांधीजींचो फोटो दाखयलो आनीक तांणी विचारलें हो कोण रे? जाल्यार त्या भुरग्यांनी सामके उमेदीन गांधीजी गांधीजी बापू बापू म्हणून बोवाळ मारपाक सुरू केली. त्या दिसाक गुरुनाथ बाबांच्या तोंडाचेर हांवें जें चैतन्य पळयलां, जो आनंद पळयला, जो हांसो पळयला, तो चुकून केन्नाय हांवें पळयल्लो आसत. कारण गुरुनाथ बाब म्हणटाले की शाळेंत गेल्ले नाशिल्ल्या मनशाक सुद्दां, सर्वसामान्य भारतीयाक सुद्दां महात्मा गांधी वळखतात आनी महात्मा गांधी समजलो म्हणून. सो अशें महात्मा गांधी, तांचें साहित्य, हांव परत एक फावट सांगता की गांधी साहित्य गुरुनाथ बाबांनी आपले परी मौखीक स्वरुपांत जवळ 70-80 हजार भुरग्यां मेरेन पावयलें. ताजे भायर वचून एनदर आपल्या जिवितांत 30-40-50 हजार लोकां मेरेन पावयलें. सो 1,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000 लोकां मदीं कोंकणी समाजा मदीं तांणी हें साहित्य पावयलें. आनी चड म्हत्वाचें आपल्या कृतींतल्यान तें पावयलें. आनी म्हणून गुरुनाथ बाब हे श्रेश्ठ थारतात. आपल्या आचरणांतल्यान तांणी जिणेच्या निमाणे खिणा मेरेन गांधी विचार प्रचार आनी प्रसार करपाचें काम केलें. ते गांधीजी वरीच निर्भीड आशिल्ले, कोणाक भिना आशिल्ले. जिणेच्या निमाणे खिण मेरेन ते मरणाक लेगीत भिलना. हांव केन्ना तांच्या पिरायेचो उल्लेख करतालो आनी मागीर म्हजेर बेजारताले, तूं म्हजी एज कित्याक सांगता, म्हजें वय कित्याक सांगता. जिणेच्या निमाणे कडेन पर्यंत ते मरणाक भिलेना. आनी जो मरणाक भिना, गांधीजी म्हणटालो की मरण हाजे परस आनी दुसरें सूख ना, मरणाचे परस दुसरें आनी आनंददायी आनी कांय ना. आनी सत्यान चलपी मनशाक मरण हें सगळ्यांत चड आनंददायी आसता. आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता गुरुनाथ बाब गांधीजी खऱ्या अर्थान जगले, निमाणे खिण मेरेन जगले आनी हांसत हांसत लढत लढत मरणाक सामकार केले. आतां मरण हें बेश्टेच म्हणप, मनोहरराय सरदेसायांनी म्हणलां, ज्यांचें जाता स्मरण तांकां नासता मरण. गुरुनाथ बाबांचें स्मरण सदांच तांच्या वावरांतल्यान, तांच्या कृतींतल्यान जायत उरतलें. आनी तांच्या कृतींतल्यान घडिल्लो गांधीजी आमच्या काळजा भितर उरतलो. तो कितल्योश्योच पिळग्यो घडयतलो. आनीक भारता मदीं स्वराज्य जें महात्मा गांधीजींचें स्वप्न आशिल्लें, गोंयांत गुरुनाथ बाबांचें स्वप्न आशिल्लें, तें घडोवपा खातीर फाल्यांचो समाज घडटलो अशी आस्त हांव बाळगितां. गुरुनाथ बाबांक आर्गां ओंपता परतून एक फावटी आनी तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान दिनवासता. देव बरें करूं. देव बरें करूं अग्नी सर. खरेंच तुमचे मोलादीक विचार म्हाका तशेंच सगळ्या मानेस्तांक मनाक भिडपी आशिल्ले आनी आमकां एक वेगळो दृश्टिकोन ताणें दिलो. तुमी म्हळें तशें जितल्या म्हणसर गुरुनाथ बाबाली तत्वां, गुरुनाथ बाबाले विचार आमचे म्हणसर आमच्या वांगडा आसा, तितल्या म्हणसर तांच्या अस्तित्वाक मरण ना. आयज ह्या कार्यावळींत सर्गेस्त गुरुनाथ बाब केळेकार हांचे साहित्या विशीं आमकां खूब गिन्यान मेळ्ळें. आमचे मुखार उलयल्यांनी सरांच्या साहित्या विशीं जे विचार मांडले ताचेर आदारून खंयच्याय मानेस्ताक जर कितेंय प्रश्न विचारपाचो आसा, जावं खंयच्याय मुद्द्याचेर आपली मतां मांडपाची आसात, जाल्यार तुमकां मायक ऑन करून वा चॅट बॉक्सार टायप करून घालपाक जाता.
अग्नी सर, म्हाका वैयक्तिकरित्या एक प्रश्न तुमकां विचारपाचो आसा की गांधीजीचे साबार विचार तुम्ही तुमच्या यत्नांतल्यान आमचे मेरेन पावयले. हातूंतलो तुमचो आवडटो विचार खंयचो आनी कित्याक हें सांगशात? महात्मा गांधीजींचो न्ही सगळ्यांत आवडटो विचार जर म्हाका विचारलो जाल्यार महात्मा गांधीजींनी खूब लोकांक खबर ना हें म्हणून मुद्दाम सांगता. गांधीजींनी एक ट्रस्टीशीप नांवाची एक संकल्पना मांडिल्ली. महात्मा गांधीजी भारतांत आयले उपरांत बनारस युनिवर्सिटीचे फावंडेशन स्टोन दवरपाचे प्रोग्राम आशिल्लो आनी थंय तांकां मुखेल उलोवपी म्हणून आपयिल्ले. आनीक भारतांत आयले उपरांत तांची पयली भौशीक सभा पयलें भौशीक उलोवप आनी त्या भौशीक उलोवपाक त्या वेळाचे गव्हर्नर हजर आशिल्ले. एनी बेझंट सारकी महान व्यक्ती थंय सिनियर व्यक्ती थंय आशिल्ले. आनी मुखार आशिल्ले कोण व्हडले व्हडले ऑफिसर्स, व्हडले व्हडले राजे राजवाडे राजपुत्र अशे आनी हाताक आंगार भांगरां सारकी. त्या लोकांक उद्देशून महात्मा गांधीजींनी म्हणलें की तुमी हांगा जे लोक म्हणजे राजे राजवाडे हांगा जे मोठे मोठे राजपुत्र बशिल्ले आसात, तुमच्या आंगार जे भांगर आसा, जे श्रृंगार आसा, हो तुमच्या मालकीचो न्ही. जी प्रॉपर्टी आसा, जे रिसोर्सीस आसात, दीज रिसोर्सीस बिलोंग्स टू द कॉमन पीपल, एव्हरीवन. यू आर ओनली द ट्रस्टीज. आयज आमच्या राजकारण्यांक हें कळपाची गरज आसा. आमचे न्हंयो आसात, आमचे दोंगर आसात, आमचे मनीसबळ आसात, आमचो सैम आसात, आमची सगळी संपत्ती ही ह्या संपत्तीचेर ह्या देशांतल्या दर एका मनशाचो, दर एका व्यक्तीचो अधिकार आसा. सरकारा कडेन जर कितें आसा जाल्यार ती फक्त ट्रस्टीशीप, ते विश्व आसता आनी फक्त पळोवपाचें, सांबाळून दवरपाचें इतलेंच. म्हाका दिसता गांधीजींचो हो विचार आयज खऱ्या अर्थान सगळ्यांनी घेवपाक जाय. थँक्यू अग्नी सर. परतून एक फावट सांगता, सराच्या उलोवप्या विशीं जर खंयचेय प्रश्न आसात जावं तुमकां तुमची मतां मांडपाची आसात जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सान घालचे ना जाल्यार मायक ऑन करून विचारचे. संदेश प्रभुदेसाय हांचो कमेंट आसा, खूब साधेपणान म्हायतीपूर्ण स्वरुपात गांधी उबो केलो आनी गुरुनाथ बाबूय उपकारी भाई. बरो संदेश भाई, मोठो कमेंट म्हजे खातीर, कॉम्प्लिमेंट. अभिजित पागी सर हांची कमेंट आसा, सर तुमी खूब सुंदर उलयले.
जर आयज हांगा स्वताची मतां कोण मांडपाक सोदता जावं स्वताचे विचार कोण मांडपाक सोदता जाल्यार तुमी मांडपाक शकतात. आमच्या मदीं गुरुनाथ बाबाची घरचीं आसात. डॉक्टर संजीवनी आसा, डॉक्टर संजीव आसा. तांच्यांनी आपले मत, आपले विचार किंवा आपले कितें भावना प्रकट करूं येतात हांगा. स्मिता आळवे हिचो कमेंट असा, गांधीजीचे आणि गुरुनाथ बाबाचे विचार तांचे कर्या तुम्ही खूप बेस बरे तरेन आमचे कडेन पावयले. तुमचे हांव उपकारी. आयज ते विचार मांडपाक सोदताले हांव तांचे कडेन मागता. आयज ह्या कार्यावळीत गोपीनाथ सर लेगीत तांचे विचार मांडपाक सोदताले हांव तांचे कडेन मागता तांणी तांचे विचार मांडचे. सर तुम्ही म्यूट आसात. आवाज येता? हय येता. ओके. खरं म्हळ्यार एक कोंकणी भाशा मंडळान एक बरी संद आमच्या पुराय गोंयच्या भुरग्यांक दिली. आणि गुरुनाथ बाब केळेकरान जे मार्गाच्या वतीन जे काम केलां ते खऱ्यांनीच एक जिणेचो वेगळो मार्ग पुराय गोंयांतल्या वेगळ्या हायस्कुलांतल्या वेगळ्या माध्यमीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक दिवन एक वेगळी देख आमकां घालून दिल्या. ह्या वेळाचेर खऱ्यांनीच कोंकणी भाशा मंडळ, मार्ग अभियान हांचे हांव उपकारी आसा. कारण म्हज्या भुरग्यांच्या मनांत गांधीजींचो विचार रुजोवपी, सामके खरेपणान, बरेपणान आणि बऱ्या गोंयाचो विचार रुजोवपी एकमेव मनीस गोंयांतलो, जाची नामना पुराय गोंय आणि भारतभर आसा, अशा मनशान म्हज्या विद्यालयाक पांय लावन म्हज्या भुरग्यांची मना काळजां गांधी विचारांनी रुजयली. आणि त्याच बरोबर म्हज्या पुराय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्याच्या घरामदी घराघरांत गांधी पावयलो. प्रश्नमाचीच्या स्वरूपान, प्रश्नांतल्यान गांधी, प्रश्नोत्तरांतल्यान गांधी, विचारांतल्यान गांधी, मार्गांतल्यान गांधी, अशा वेगळ्या पेण्याचेर देवत आयज खऱ्यांनीच खऱ्या अर्थान आयज गांधी जर गोंयांतल्या मना काळजांत कोणे पावयला आसत जाल्यार गुरुनाथ बाब केळेकरान. देखून हांव खऱ्यांनीच गुरुनाथ बाब केळेकार जरी आयज नासात तरी मार्ग विचारांनी, गांधी विचारांनी आणि एक वेगळी आपली देख म्हणून सदां कायम उरतले आमच्या मना काळजांत, इतलें हांव निश्चित सांगन. ही संद दिल्याबद्दल तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं. देव बरें करूं गुरुनाथ बाब. हांगासर अभिजीत पागी सरालोय बीन एक कमेंट आसा.
खरेंच आमी आमच्या घडांचे विचार मुखार व्हरपाची गरज आसा. आमी खंय फाटीं पडटात हे आमी सोदून काडून गांधी विचार आनी गुरुनाथ बाबालो वावर मुखार व्हरपाक जाय. आमी मार्गाक लागुयात. देव बरें करूं सर. विशाल खांडेपारकर सरालो एक कमेंट आसा. खूप सुंदर गांधीजीच्या विशीं विचार मांडले सर. दिनवास. देव बरें करूं विशाल सर. हांगासर मनोज हळदणकर सरालो एक कमेंट आसा. हो मोलाचे विचार मांडले तुमकां सर. देव बरें करूं मनोज सर. आता आणि कोणाक प्रश्न ना अशें हांव धरून चलता. आणि आता आमी कार्यावळीच्या निमण्या खिण्याक पाविल्ली आसात. देखून हांव कार्यावळीची सुत्रां आयच्या कार्यावळीचे जोड संयोजक पूजा भंडारी हाचे कडेन दितना हांव तिचे लागीं मागता तिणें उपकाराचें उलोवप करचें. देव बरें करूं. खरेंच सर्गेस्त गुरुनाथ सरांचे साहित्य अमृत पियेतना केन्ना वेळ जालो कळ्ळेच ना. आयज गुरुनाथ सरांच्या साहित्या विशीं आयकून तेच आमच्या मदीं आसा काय अशें आमकां दिसलें. वाचन आनी मनीस हांचे नातें शरीर आनी आत्म्यावरी आसता. वाचनाच्या माध्यमांतल्यान एक मनीसपण राखून समाजान जगपाक शिकता. देखून तरेकवार पुस्तकांतले साहित्य वाचपाचो हो सांकव आमी असोच बांदीत वचुया आनी कोंकणी साहित्य काळजाच्या देवाकुडीन आमी भक्तिभावान पुजुया. आयज सर्गेस्त गुरुनाथ बाबांच्या साहित्याची गिरेस्तकाय आमी देखून म्हाका विश्वास आसा की गुरुनाथ बाबांचे गांधी साहित्य वाचपाक तुमकां सगळ्यांक प्रेरणा मेळीच आसतली. धर्तरेक जशी सुर्याच्या किरणांची गरज असता तेच भशेन एका कार्यावळीक प्रेक्षकांची गरज असता. देखूनच आयज ह्या मोलादीक कार्यावळीक तुम्ही सगळ्या प्रेक्षकांनी मळभर प्रतिसाद दिलो त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळ मना काळजासावन तुमचे सगळ्यांचे उपकारी आसा. ज्या विद्यार्थ्यांनी सर्गेस्त गुरुनाथ बाब सरांच्या साहित्याचे व्हड रंगयाळे जग आमच्या मोलादीक शब्दांनी आमकां दाखयले त्या उलोवप्यांचे हांव उपकार आटयता. तशेंच आमकां आयच्या कार्यावळीक मुखेल उलोवपी म्हूण लाबिल्ले अनंत अग्नी सर ज्यांनी तांचे मोलादीक विचार आमच्या मुखार खूप सुंदर रितीन व्यक्त केले तांचे हांव उपकारी आसा. ही कार्यावळ घडोवन हाडपा पासत आमकां ज्या मानेस्तांचे मार्गदर्शन तशेंच सहकार्य लाभला तांचे हांव उपकार आटयता. आयज कार्यावळीच्या संयोजनाक म्हाका साथ दिवपी बाय वैदेही झरपकार हाकाय हांव उर्बे भरीत परबी भेटयता. आमच्या कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 25 फेब्रुवारी तारखेक बिरेस्तारा सांजेच्या 5 ते 7 वरांचेर जातली. जातून भितर कांय मानेस्त कोंकणी फिल्मांतले साहित्य या विशयाचेर आदारीत कांय वेंचीक कोंकणी फिल्मांचेर आपले उलोवप करतले. देखूनच हांव सगळ्या कोंकणी मोगी लागीं मागता की तुमी आमच्या कार्यावळीक आयच्या कार्यावळीक जसो भरपूर प्रतिसाद दिलो भरपूर मोग दिलो तसोच प्रतिसाद कोंकणी भाशा मंडळाच्या फुडल्या येता त्या सगळ्या कार्यावळींक लेगीत दिवचो. इतले सांगून हांव परतून एकदा समेस्तांचे उपकार आटयता. तशेंच ज्येष्ठ सर्गेस्त गुरुनाथ केळेकार सर हांकां आर्गां ओंपून ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें कळीत करता. देव बरें करूं. कोंकणी भाशा मंडळ तुमचे उपकारी आसा.